मोपा विमानतळाक जोडपी NH-66 मार्गाचेर 10 ऑगस्टा सावन टोलाच्या दरात वाढ जातली। कार आणि हेर गाडयां खातीर एका प्रवासाचे दर आता 19.70 रुपया वयल्यान 45 रुपया मेरेन वाडयला। 24 वरां भितर परत आयलो जाल्यार सुमार 70 रुपया खर्च जातलो। मजगती उत्तर गोंयांत नोंद जाल्ल्या टॅक्सी कारांक मात थाकाय मेळ्ळा। 32.50 वयल्यान 25 रुपया मेरेन टोलाचो दर उणो केला। सुधारित टोल दर 31 मार्च 2027 मेरेन लागू आसतलो। आम्ही असाच सध्या मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचो जो लिंक रोड आसा त्या रोडाचेर आसात आणि हांगासर येवपाचे मुखेल कारण म्हळ्यार सोमार 10 ऑगस्ट पासून हांगासर जो टोल नाक्याचो रेट आहा तो रेट दर वाडलेलो आसा। त्या खातीर जे आमचे थळावे टॅक्सीकार आणि जे कोण मोपा विमानतळाचेर सदांच टॅक्सीन प्रवास करतात तांची नाराजी व्यक्त केल्ली आसा त्यांच्यानी आणि हाचेर सरकारान लक्ष दिवन जे थळावे आमचे स्थानिक टॅक्सीकार भाव आसात तांकां रेट कमी दवरचो। खरें म्हटल्यार हो मोपा विमानतळ सुरू जातकणी आपल्या पेडणे म्हालाचो सर्वांगीण विकास जातलो अशी लोकांची आशा आशिल्ली। ज्यांच्यो जमनी गेल्यात तांकां खंय तरी मोबदलो मेळटलो अशें तांकां दिसतालें, ज्यांकां नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें आशिल्ले, पूण हो प्रश्न आजून मेरेन सुटोंक ना। तब्बल 1 कोटी परस चड चौरस मीटर जागा ह्या मोपा विमानतळा खातीर घेतलेली आहा सरकारान आणि फक्त 24 ते 25 लाख चौरस मीटर जागेत हो मोपा विमानतळ उभारलेलो आसा आणि 75 लाख चौरस मीटर जागा अशीच पडून आसा। हांगासर भविष्यान व्हडले व्हडले प्रकल्प येवपाचे आसा आणि ती जागा कोणाच्या घशान वयता हो प्रश्न थळावे नागरीक आणि शेतकार व्यक्त करत आसात। 10 ऑगस्ट पासून हो जो टोल नाको आसा त्या टोल नाक्या वयलो रेट वाडयल्लो आसा। त्या टोल नाक्याचो जो थळाव्यांक फायदो जाय तो फायदो सरकारान करून दिवचो। रेट जो हाय वाडयल्लो आसा तो रेट कमी करचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर।